संकोष्टानी सुता तुका उसक्याको तीन सुता तुका विशाल मोडान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका संकोष्टानी सुता तुका उसक्या कोतीन सुता तुका कुशालपणान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका दिसामा तोडू येताना काळजांतले उदगां सुट्टा आयच्या दिसाचे सोरपूरसो तुका दुनियात भेटोयता संकोशानी सुता तुका उसक्या कोतीन सुता तुका कुशालपणान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका सुख भरीत आसता तेन्ना म्हजे भितर सुस्कार सुट्टा हांव कोंतोला कितें करचें दुनियाचेर उजवाड येवन रावचें संकोशानी सुता तुका उसक्या कोतीन सुता तुका कुशालपणान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका संकोशानी सुता तुका उसक्या भोवीन सुता तुका कुशालपणान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका सगळ्या म्हजे येवजिलोले फसव तेन्ना प्रार्थन म्हजे दुनिया जाले म्हजे बोगणा सुमसून घेता तुज्याच मोगान संकोशानी सुता तुका उसक्या कोतीन सुता तुका कुशालपणान सुता तुका सगळेच कोडेन सुता तुका सगळ्या वेळार बऱ्यान तशें वायटान संकोश्टान कुशालकायेन तुजेची दुनिया हांव येता तुकाच सोदता all the time I look out for you, I search for you, I come to you, Lord. आनीक एक पावटी हे सांजे तुज्या पांयाशी आयला तुज्या सांग आतां शांततायेन वेळ सारूंक तूं खरो जिवो जेजू तूं खरो जिवो देवाचो पूत तूं खरो स्वर्गार जावन देंवलेलो जिवो उंडो You are the living bread. You are really the Son of God.
I believe. And I want to adore you. I want to worship you and you alone. तुकाच नमस्कार करता. तुकाच परनिपाट करता. ह्या पवित्र उंड्यान तूं हाजीर जालाय देखून तुका दिन वासून तुका आर्गां दिवन तुजें आसणें मानून घेवन हांव तुका परनिपाट करता. I adore you, Lord. Accept my adoration. आमची मान खोल भागावन ह्या वेळार आमच्या सोम्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. सगल्यांनी नमस्कार करूंक, सगल्यांनी वाखाणणी गावंक फावो आसतलो तूं देव. आमचो नमस्कार मानून घे. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार. We adore you, Lord. We worship you, Son of the Father, my Lord and my God. तुझ्या पायांशी येवन तुका नमस्कार करूं. ह्या वेळार तुवें आमकां फावो केलाय देखून तुझे उपकार आठयता. दिसाच्या दिसाक तूं आमकां देणी दिताय. ह्या देण्या पासत भोव करून घडना तेदनाय पयस पयस रावन एक फामील कशी तुका नमस्कार करून तूं आमकां फावो करताय देखून तुका दिन वाजता. We thank and praise you, Lord, because you have allowed us to worship you. We worship you with our spirit. We love you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We praise you for your glory. आर्गां दिता तुका दोनिया. तुझ्या पायांशी येवन हो वेळ सारूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून सगल्या काळजांत हांव सोत मानता. तुजें आसणें आमचे बरोबर ह्या वेळार आसा. I believe, Lord, that you are present. You are present all around me. You are present inside me, outside me. You are present over me. म्हजे भोंवतणी तूं ह्या वेळार आसाय, म्हजे भितर आसाय. मानून घेता. Help me to feel your presence, Lord. तुजें आसणें बघूंक म्हाका फावो कर. म्हजे भोंवतणी तूंच ह्या वेळार म्हाका हात लायताय. You touch me, Lord. Let me feel you. Let me experience you, Lord. In my loneliness, in my seclusion, let me experience you, Lord. Yes, you are here. You are here right besides me.
right around me. तू म्हजे भोंवतणी आसाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. शितळ वाऱ्यांतल्यान तूं येताय, शांततायेन तूं येताय. ह्या शितळ वाऱ्यांतल्यान तूं म्हाका हात लायताय, म्हजे भोंवती बसताय. In this cool breeze, Lord, you touch me. I feel you. I feel you in my breath. In the breath that I breathe in, I feel you, Lord. In the breath that goes out of me, you are here. तूं हांगा आसाय. हो पळय, हांव तुजेशी आसा. Lord, we have come to you once again. And today, in a special way, we pray for all the prisoners. सगळ्या बंदखणींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी तुजे लागीं मागता. बंदखणीच्या एकांतांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक तुजे मुखार दवरता. We present before you, Lord, all those who are imprisoned, those who are in the seclusion of prison, those who are bounded by the prison walls. We present them before you. हांव बंदखणींत आसलो आनी तुवें म्हाका भेट दिली. I was in prison and you visited me. दयाळ करनी. Works of mercy. बंदखणींत आसलेल्यांक दुनिया आमी ह्या वेळार भेट करूंक पावूंक ना, पूण खेरीत भाशेन ह्या बंदखणींत आसलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक हे तुजे भेटेक आमी हाजीर करता. Although we cannot visit our prisoners, brothers and sisters, or perhaps we have never visited them in the prison, Lord, we present them before you at this very hour. All those who are in the prisons all over the world, Lord, there are millions who are in the prisons all over the world. The figures that we can reach: 10.35 million prisoners all around the world. We present each one of them, all 10.35 million prisoners, before you at this moment, Lord. There are so many prisons, jails all over the world. In our own country, India, we have around 134 prisons. Around 4 lakh
73,000 prisoners in India, Lord, or maybe more. आमच्या भारत देशान इतले जाण कैदी, 4,70,003,000 होत्याहून चड. We present all the prisoners before you. आमी ज्या कैद्यांक वळखता, जावं आमचे घरचे, आमचे ओळखीचे, तांकां बंडखणीन घातलेले आसात, तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा हांव दोनया. जायते फावटी तांचो उगडास पासून करूंक ना, तांचे पासत मागूंक पासून ना. ह्या बंडखणीत आसलेल्यांक सगल्यांक ह्या वेळार तुज्या पांयाशी हाडटा हांव. आमी वळखता तांकां आनी वळखना तांकांय. तुजी भुरगीं ती, तुजे पूत, तुज्यो दुवत्यो. थोडीं आपल्या गुन्यांवाक लागून, जाल्यार थोडीं गुन्यांव नासतनाय ह्या बंडखणींनी आसात. Around 10.35 million prisoners all over the world. तातूंतले जायते जाण बेकसूर, कांयच गुन्यांव ना, innocent, yet imprisoned. तातूंतलीं जायतीं जाणां आपले चुकीक बंडखणीन पडून आपल्या जिविताची नवसरणी करतात. जाल्यार तातूंतले थोडे कितलेच पावटी भितर बंडखणींत वचून कितलेच पावटी भायर सरतात. हॅबिच्युअल. But today we present before you all the prisoners, Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord.
सगळीं तुजीं भुरगीं जीं बणकणीत आसात, आमच्या मनांतल्यान आमच्या काळजांतल्यान तांकां तुज्या पांयाशी दवरता. We place them before you. Here they are. All your children, Lord, who are imprisoned throughout the world. पातकाचे बणकणीत आसलेल्यांक सोडूंक तूं आयलोय. गुलामपणान बंद पडलेल्यांक सोडूंक तूं आयलोय. बणकणींत कश्टवतल्यांक सुटका दिवंक तूं आयलोय. In the book of Isaiah, chapter 42, verses 6 and 7, I, the Lord, have called you and given you power to see that justice is done on earth. Through you I will make a covenant with all peoples. Through you I will bring light to the nations. You will open the eyes of the blind and set free those who sit in dark prisons. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 42 स्वर 6 आनी 7 वड तुज्या सेवकाक तूं म्हणटाय दोनया, हांव सर्वेस्पर नेतीची तारणाची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुज्या हाताक घट दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जाल्ल्यांक बणकणींतली सुटका दिवंक, काडके खणींत रावतल्यांक काळुकांतली भायर काडूंक, म्हजे परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. ओय सोम्या, तूं आयलाय ह्या सगल्यांक सुटका दिवंक. घडये 4 वण्टींतली सुटका न्हय, पण आपल्या पातकाची सुटका, वायटांतली सुटका, कास्तींतली सुटका. आनी जे भाशेन तूं आयलाय तशेंच तुवें आमकां वेंचून काडल्यात आनी धाडल्यात. बणकणींत रावून दुनिया जायतें बरेपण आमच्यान घेवं येता. एकसुरपणान घडये आसात, पयस आसात, कास्त भोगतात, in prison, they are secluded, away from everybody, and yet there are opportunities to change, to experience you. Genesis chapter 39, verses 20 and 22. We hear of Joseph in prison. And Joseph's master took him and put him into the prison
the place where the king's prisoners were confined, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 39व्या विस्वरान 20 ते 22 वळी जोजेच्या दुनियान ताका धरून बणकोणीन उडयलो. थंय तो पातशायाच्या हेर कैद्यां सांगाता उरलो, पूण सर्वेस्पोर जोजे सवे आसलो आनी ताका आपलो विस्वासी मोग दाखयतालो. ह्या खातीर बणकोणीच्या राखणदाराक जोजे भोवूच मानलो. ताणें हेर कैद्यांक जोजेच्या हातान घाले आनी थंय कितें घडटालें ताचो ताका जबाबदार केलो. ओय सुम्या, बणकोणींत आसलेल्या ह्या आमच्या बाबा भयणांक तुजो सांगात आयज जाय, तुजी समजीकाय जाय. तांकां कोण तरी पातयेतलो जाय. Somebody who can trust them. They need you, Lord. Somebody who can understand them. They need you, Lord. Somebody who can accompany them. They need you, Lord. In the prison. तुझी तांकां गरज. चुकी करिनासलेले पासून बणकोणींत आसात. थोड्यांचेर आजून चार्ज शीट मांडून जावंक ना. They are only arrested and imprisoned. आजून पासून त्या कैद्यांची खास्त कितें ती सांगूंक ना. थोडे गुन्यांव नासतनाय भितर आसात. थोडे रावतात न्हीद केन्ना मेळटली. They are awaiting justice and yet imprisoned. Some are prisoned for doing good. बरें केल्ल्या पासत बणकोणीत आसात. Acts of Apostles, chapter 12, verse 7. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. धर्मदूतांचो इतिहास 12वा वेसवर 7वी वोड. ओवचितूच सर्वेस्पराचो एक दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, "वेगीं उठ." थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकडी भुंय पडल्यो. तुजो उजवाड ह्या बणकोणीच्या दर एका कुडांत फांकून दी दुनिया. Let your light shine
in every cell, every prison cell all over the world, so that they see light, so that they hear you. Get up quickly. Ut begin. Get up quickly from your sin. Get up quickly from your mistakes of life. Get up quickly from the punishment that is due to you. Ut begin. Ut त्या पातकांतलो, ut त्या वायटांतलो, ut त्या पातकाचे खास्तींतलो. Let your light shine, Lord. तुजो उजवाड तांचेर फांकू दी. तुजो उजवाड तांकां मेळूं दी. घे तांकां तुज्या गोपान. बणकोणींतलें जिवीत दुनिया सोंपें न्हय. बणकोणींत सगळेच आपलें जिवीत बदलूंक सोदिना. थोड्यांची काळजां निबोर जाल्लीं आसात. दे आर हार्ड हार्टेड. The Gospel of Luke chapter 23 verse 40. The other one, however, rebuked him, saying, "Don't you fear God? You received the same sentence he did. Ours, however, is only right because we are getting what we deserve for what we did. But he has done no wrong." Yes, Lord, the second thief crucified with you spoke up, stood up for you, even when he was crucified. तेवीसवो लुकाच्या शुभ वर्तमानाचो 40वी वोड. पण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. ओय सुमया, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना म्हणटा तसले आयज जायते जाण संवसारभर बणकोणींनी आसात. थोडे निती पासत झुजपी, थोड्यांक नाटकायेन भितर घातलेले, थोड्यांचो आवाज बंद करूंक तांकां भितर घातल्यात. थोड्यांक पदवी आसलेल्यांनी आपणाचेर आड वेता म्हण तांची तोंडां बंद केल्यात. There's an attempt to silence truth, an attempt to silence justice, and hence there are so many who have done no wrong and yet in prison. You will release them. You will set them free. Here they are in your hands, Lord. Saint Paul, writing his second letter to Timothy, has this beautiful message to give us.
chapter 2, verse 25 and 26. Who is gentle as you correct your opponents? For it may be that God will give them the opportunity to repent and come to know the truth, and then they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who had caught them and made them obey his will. तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठीन बागेवन पावलू उगडास करता. दुसरो आवेसवर वडी 25 आनी 26. आपणाक विरोध करतल्यांक ताणें दुलोबायेन सारक्या मार्गार हाडची. देव एक दीस तांचें मन बदलून हाडीत आनी अशें सोत ओळखूंक पावूंक तांकां फावो करीत म्हूण ताका भरवसो आसचो. तेन्ना ती परतून सोयरानार येतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं ती सुट्टलीं. कित्याक म्हणल्यार देंवचार खरेंच आपली खुशी तांणी पाळची म्हूण तांकां धरून आसा. ओय सोम्या, देंवचाराच्या फासान सांपडलेल्यांक तूं सोडूंक आयलाय. सैतानाच्या फासान सांपडलेलीं तुजे सोवें सुटका जोडटात. Those who are trapped by the devil, they are set free by you. आनी ह्याच पासत तूं खुर्सार मेलाय. तुजें रगत तुवें वारुयलां ह्या कोयद्या पासत. दर एका कोयद्याक सुटका दिवंक, तांचें मन नवें करूंक, तांकां सोयेक दिवंक. Yes, Lord, you have died for them, for all the prisoners who are imprisoned. So that they may be set free, so that they may change their life, so that they may experience your love. ह्या सगळ्या कोयद्यां बराबर दुनिया तुजें उतर परगट्टल्यांकूय भणकोण फावो जाल्ली. खेरीत भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता बागेवन पावलू, बागेवन पेद्रू आनी ताचे सांगाती जांकां भणकोणीन घाल्ले, पूण तूं तांकां भणकोणीन भेट दिताय तुज्या बडव्या वरवीं. बागेवन पावलूच्या जिवितान कितलेच पावटीन भणकोणीन तो पडलेलो आनी तो भणकोणीत आसतना तुवें जे भाशेन ताका भेट दिली, तुजो सांगात दिलो, तेच भाशेन ह्या सगळ्या कोयद्यांक भोव करून जे कोण निती पासत स्वता पासत भणकोणीन घातलेले आसात त्या सगळ्यांक तुजी भेट फावो कर.
Be of good cheer, Paul. For as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. दोरे कोयदी रावता सुटका घेवंक, दोरे कोयदी रावता एक भेट घेवंक, आनी देखूनच तुवें दुनिया म्हणला. कोणाकूय कोयद्यांक तुवें भेट केली जाल्यार ती तुवें म्हाकाच केली. न्हयच फकत कोयदी बondkhonnit आसलोले, पण बondkhonni भायले आख्खोच संवसार एके भाशेन आयज सुटकेक रावता. The world stands in need of liberation, my Lord. Liberation from sin, liberation from pain, liberation from disease. आख्खो संवसार दुनिया तुज्या पांयाशी आमी दवरता. सुटकेक रावतलो हो संवसार, पातकांतली सुटका. सगली सुटका वायटांतली, सुटका ह्या दुयेंसांतली. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see the inhumanity around. There are those who have ears but refuse to hear the cries of those in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. ओय सुमिया, ह्या संवसाराक मोग करूंक शिकपाची गरज आसा. ह्या संवसाराक सोत उलोवंक शिकपाची गरज आसा. सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें.
मोग तुमकां स्वतंत्र करतलो. Love will set you free. Truth will set you free. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. शिकय दुनिया आमकां मोग करूंक आमकां शिकय. पातकाची विखटाय आमकां दी. एकामेकाक सोडोवंक आमकां तुजो आदार दी. सगळ्या कैद्यांक दुनिया तुज्या हातान घे. खेरीत भाशेन दुनिया ह्या वेळार ह्या कैद्यां पासत तुजे लागीं मागता. जेन्ना कोविड-19 एपिडेक लागून सोशल डिस्टन्सिंग, फिजिकल डिस्टन्सिंग करूंक जाय. ह्या बोणकोणींनी ही पिडा भितर सरूंक दिनाका. ह्या बोणकोणींनी हे पिडेचे शिकार जावंक ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो करिनाका. तांकां हे पिडेंतली निवार. ही बोणकोणी तुज्या रोगतान धुवन काड. वॉश द prisons with your holy blood, Lord. Guard them, protect them. हे बोणकोणींनी आपली बॅट दिता आसतना पाप साहेब जॉन पावल दुसरो एका कैद्याक म्हणूंक पावलो, म्हज्या इश्टा, आमी सगळे कैदी तूं सांपडलाय, हांव आजून सांपडूंक ना. My friend, we are all prisoners. You have been caught and I am not. या वेळार दुनिया आमी जण एकलो आमच्याच वेगवेगळ्या वस्तूंचे कैदी जाल्ले आसा. कोणाक घडये खबर ना. Nobody knows. I am a prisoner of my own habits. म्हज्या वायट सुवयांचो हांव कैदी जाल्लो आसा. त्या सुवयांतलो भायर सरूंक जायना. कैदी हांव. न्हूच फकत जे कोण बोणकोणीन वण्टींच्या चार वण्टींच्या मदें घातलेले आसात ते, पूण हांव एक कैदी. बो करून कोणाक खबर नासलेल्या पातकांचे कैदी. दुनिया आमी कैदी जाल्या आमचे मिजाशीचे, आमच्या व्हडपणाचे कैदी.
दुनिया आमी कैदी जाल्या आमचे नाटकायेचे, जेलसी, दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवंक जायना जावन, दुसऱ्यांची नाटकाय जावन, जेलसी जावन, वी आर प्रिजनर्स of jealousy, of hatred. Sometimes we are prisoners of biases and prejudices. म्हजेंच किरकोळपण दुनिया ह्या वेळार तुजे मुखार दवरता. ह्या सगळ्या कैद्यां बरोबर जांचे पासत आयज आमी मागता, वेगवेगळ्या कारणांक लागून बondkhonnit आसात, वेगवेगळ्या चुकीचे तांकां शिक्षा फावो जाल्या, ती भोगतात. तांचे सांगता आमी कैदी. यू हॅव बीन कॉट, आय एम नॉट. म्हाका अजून सांपडावंक ना कायद्यान, पण कायद्या मुखार खरेंच भितर तावन वचत जाल्यार हांवूय एक कैदी. आमकां निवार, आमकां सोडय. सद्याक दुनिया हो आख्खो संवसार कैदी जाल्लो आसा. कोरोना व्हायरस हाचे भिरांतीन कोविड-19 हे पिडेचे शिकार, लॉकडावन, आमकांच तुका आमी वोपता, आमकांच तुज्या हातान आमी घालता. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender all to Thee, my blessed Savior. Surrender, Lord. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. ओय दुनिया, तुझ्या पायांशी हे पळे तुझे भुरगे, your children, Lord, all prisoners all around the world, and along with them all of us, सगळे कैदी आनी तांचे बरोबर आमी आमकांच तुज्या पायांशी दवरता, तुजे मुखार समर्पण करता. ह्या संवसारी बांदपासांनी आमी बांदलेली आसा, आमकां सोडय. रिलीज अस, सेट अस फ्री.
Set us free from our egos. Set us free from our sin. Set us free from the darkness. Set us free, Lord. तुझो आशीर्वाद आमी मागता ह्या वेळार सगळ्या बणकणींत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांचेर, बणकणींत वावर करतल्या पुलिसांचेर, मनशाळायेन तांणी वागूंक, तुजी दयाळाय तांकां दाखोवंक. We offer to you, Lord, the authority in the prison. Even they have to undergo a sort of prison. Set them free, Lord. Make them compassionate. Make them understanding towards the prisoners. बणकणींत जे कोण जबाबदार आसात तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. गार्ड्स, पुलीस, तांच्यो केसी चलयतल्या कोर्टांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. Bless the courts, the advocates, the judges. Bless all the ministries that take care of the prisoners. बणकणींत आपले मिसांव चलयतल्या भावा भयणांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. Those who are working for their rehabilitation, those who teach them different things in the prison, वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या बणकणींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक शिकयतल्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. Bless their ministry, Lord. वो आशीर्वाद तुजो मागता आसतना बागयोन मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाचो आमी उगडास करता. The patron saint of prisoners. ताचे मजतीन सगळ्या कैद्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तुजी सुटका आमकां फावो कर. आनी खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी हे पिडेंत कैदी जाल्ल्यांक, भियेल्ल्यांक, भिरांतीन पडलेल्यांक तुजो आशीर्वाद दी. आमचे हात उक्ते करून ह्या वेळार तुजो आशीर्वाद आमी मागता. तुजी दया, तुजी माया, तुजी काकळूत आमकां सगल्यांक दी म्हूण आमचे हात उक्ते करून तुजे लागीं दुनिया आशीर्वाद मागता. Bless us all. Help us to experience your love. Here we are opening our hands before you. Bless us all. Bless all the prisoners and all those who are related to prisons. Casti formon काढून पातक्यांक तारण दिवच्या नव्यांची फी करच्या बापान तुका धाडलो इतलो पवित्र बापान
पापयाचो मोग केलो आपल्या पवित्र पुता पातक्याचो इश्ट केलो पातक्या पातकिणीच्या मोगालिस्टा जेजू आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन पातया पातकिणीच्या मोगालिस्टा जेजू आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन पातक्या पातकिणीच्या मोगालिस्टा जेजू आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन पातक्या पातकिणीच्या मोगालिस्टा जेजू आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन आमचे जिवीत बोदोन